सभापती मुख्यमंत्र्याचो सेवक म्हणून विजय सरदेसाई हांणी सभापती पदाचो आनी विधानसभेचो लेगीत अपमान केला। तांच्या ह्या विधानाचो हांव निशेध करता। विजय सरदेसाई जो मेरेन ह्या विधाना खातीर माफी मागचो ना तो मेरेन हांव विरोधी पक्षांच्या आमदारांचे म्हणणे आयकून घेवचो ना अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी म्हणला। सभापती मुख्यमंत्र्याच्या चेपणा खाला काम करता। विधानसभेत सभाघराचे कामकाज करताना सभापती लोकशाय मूल्य पाळिना असो आरोप विजय सरदेसाई हांणी केला। एक म्हणल्यार ही इज प्रेशरायझिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड इज मेकिंग द स्पीकर वर्क अनकॉन्स्टिट्यूशनली। द स्पीकर इज वर्किंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिकॉज प्रायवेट मेंबर इज द राइट ऑफ एवरी लेजिस्लेटर. इट इज द प्रिविलेज ऑफ अ लेजिस्लेटर अंडर रूल 31 of the rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Right of the MLA to have private member day is enshrined in our own rule book. So speaker आपलो own rule book तोडटा. तो कित्याक तोडटा? That speaker is under the pressure of the chief minister. Why is the chief minister pressurizing? Because he's got so many scams and he cannot face the public. स्पीकरान एक तकलेन धरून जाय की स्पीकर सर म्हणून मुखेलमंत्री म्हणटा हे अशें पडतें जावंक जायना. ताणें मुखेलमंत्र्याक सर म्हणून कायदो कापया कायदो काडून म्हणून लासया म्हणून जायना. ते हांगा लोक आसात आमचे भितर आमदार आसात हू रिप्रेझेंट पीपल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो वी नो द लॉ. यू कांट ब्रेक द लॉ जस्ट बिकॉज यू आर इन द मेजॉरिटी. प्रमोद सावंताक संवय जाल्या की मेजॉरिटी आहा म्हणल्यार कितेंय कर गोंय व्हरून घाटार वीक. तशें घाटार विकूंक तें मेळचें ना. आनी गोंयची सुसंस्कृत जनतेक कळपाक जाय की BJP लेजिस्लेटीव डेमोक्रेसीन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप घेता जो स्टेप लोकशायेची हत्या करता. पयर तो काणकोण गेलो. काणकोण ताणें स्पिकराचे कॉमेंट्स करपाचो प्रयत्न केलो. कालय ताणें कॉमेंट्स करपाचो प्रयत्न केलो आनी करता आसतना विधानसभेच्या कामकाजा संदर्भात तो उलयता. काल तांणी शब्द उच्चारलो की सभापती हो मुख्यमंत्र्याचो सेवक म्हणजे एम्प्लॉई अशा तरेचो उल्लेख ताणें केलो. म्हाका दिसता की हो एज ए रमेश तवडकर म्हणून न्ही एक सभापती पदाचो अपमान ताणें केल्लो आसा. त्यामुळे विजय सरदेसाय सारको सिनियर लिडराक हें सोबना. त्यामुळे हाजो हांव निशेध करता. आनी काल हांवें रोखडेंच मागीर सांजचें हांवें ओपोजिट लिडराक सांगलें जो पर्यंत ह्या विशया संदर्भात तो क्षमा मागची ना तो पर्यंत हांव तुमचें म्हणणें आयकून घेवपाची म्हजी तयारी ना. त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात की ताणें ज्या तरेचो शब्द वापरलो आनी ज्या शब्दांतल्यान ह्या सभापती पदाची गरिमा तो मलीन करपाक सोदता आनी तातूंतल्यान तो कितें साध्य करपाक सोदता हें म्हाका कळना.